गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो नियाळ घेवपा खातीर गोमंतक टीव्हीच्या ह्या न्यूज रूम बुलेटिनात तुमकां येवकार. राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो नियाळ घेवपा खातीर आमच्या बरोबर आसात गोमंतकाचे सिनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर किशोर पेटकार सर. तर हे आमकां सविस्तर म्हायती दितले. त्याच बरोबर गोवा जी आसा ती दिसान दीस बरी कामगिरी करत आसा. आयज परत एक फावट गोंयान नॅशनल्सान गोल्ड जिखिल्ले आसा. पयली सुरवातूच जाली 26 तारखेक ती गोल्डा पासून सुरवात जाली आनी आतां परत एकदा आयज गोल्ड भांगरा पदक फावो जाल्लें आसा. त्याच बरोबर सिल्वर लेगीज मारिल्ले आसा. तर हो खंयचो खेळ आनी त्या सविस्तर खेळा बद्दल म्हायती कशी आनी ती जिखून येयल्लेल्यांची नांवां आमकां किशोर सर सांगतलेच. आयकुया तांच्या कडल्यानूच. राष्ट्रीय खेळा सर्तीत आयज गोंयांक दुसरे सुवर्ण पदक भांगरा पदक मेळ्ळें. पयले मॉडर्न पेंटांतलो त्या लेझर गन हितूंक रामा गांवकरांनी जिखले. तेजे उपरांत 2 दीस कांय मेळूंक नासलें पदक आयज मेळ्ळें तें करिना शिरोडकर हिणें पेंचाक सिलाट म्हणून जो गेम आसा इंडोनेशियन मार्शल आर्ट तितूंक भांगरा पदक जिखलें. ते बायलांचे टेंडिंग हो प्रकार आसा 80 ते 85 केजी ह्या हितूंक जिखलें. फायनलींक तेजे अगेन्स्ट जम्मू काश्मीराची जिया चौधरी म्हणून खेळगडी आसली. तेजे आड तिणी 30 वर्सीस 15 म्हणजे 30-15 ह्या गूण फरकान इजी जैत मेळयलें. करिनाच्या ह्या जैताचें वैशिश्ट म्हळ्यार ती काही म्हयन्या पयलींच ह्या खेळांक पार्टिसिपेट जाताली शिकपाक आयिल्ली करून. पयलीं ते तायक्वॉन्डो खेळटाली. ते तायक्वॉन्डोक नॅशनल प्लेयर आसली. युनिवर्सिटी लेवलार तेणी मेडलाय मेळ्ळ्यात. पूण काही म्हयन्या भितर तेणी हो खेळ केलो की ताका दिसलें की बरो मार्शल आर्ट आसा आनी ताका खंय मार्शल आर्ट आवडटा. तेजी आवड आसा मार्शल आर्ट खेळपाची. सो त्या ह्या खेळांक आयले आनी ते आपलें कौशल्य दाखयलें हितून. आनी पयलीच राष्ट्रीय स्पर्धा तेजी पेंचाक सिलाटींतली आनी तितूंक तेणी भांगरा पदक दिलें. हे एक वैशिश्ट अशें ते थारता हे करून. एकूण अशें पळोवपाक गेलो जाल्यार हो खेळ पेंचाक सिलाट हो खेळ गोंयांक खूब सक्सेसफूल थारलो हितून. आयज ह्या खेळांत आनी 6 काश्या पदकां मेळ्ळीं गोंया ह्या खेळाक. एकूण पळोवपाक गेली जाल्यार ह्या खेळांत 1 भांगरा पदक, 1 रुपया पदक आनी 14 काश्या पदकां एकूण स्पर्धेक गोंयान जी आतां पर्यंत जी मेडल मेळ्ळा ते सगळ्यां पेक्षा जास्त 16 मेडलां ह्या हितून मेळ्ळ्या. सगळ्यात त्या पेंच्या खेळांत 4 दीस चालू आसलो. ह्या 4 दिसांक 16 मेडलां गोंयांक मेळ्ळ्यात. सुरवात जाली सिल्वर मेडलान, मागीर ब्रॉन्झ आनी आतां लास्ट दीस आसलो. प्रत्येक गेमीचो एक लास्ट दीस आसता. आयज पेंचाक सिलेक्ट सोंपलो. लास्ट दिसाक तेमी गोल्ड आनी 6 ब्रॉन्झ घेतली. अशें करून 1 सिल्वर, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर आनी 14 ब्रॉन्झ म्हणून टोटल 16 पदकां हितून मेळ्ळीं. आनी दुसरें म्हळ्यार गोंयांक हेजो फायदो असो जालो की हो पयलेच फावटी पार्टिसिपेट केला गेम नॅशनल गेम्सान. सो आतां जर फुडार पळयलें आनी गोंयान जर बरी पार्टिसिपेशन जर प्लेयरांचें पळयलें की गोंयाचो हो एक मेडल स्पोर्ट्स म्हणून आमी नॅशनल लेवलार हेका एक पळोवपाक मेळटा हें करून. आनी गोंयचे जे अध्यक्ष आसात डॉक्टर शेखर साळकर हेचे तेणी पयलें सांगिल्लें की ह्या गेमीक आमकां जास्तीत जास्त पदकां मेळटलीं अशें सांगिल्लें. आनी तेंचे खेळगड्यांनी तें खरें करून दाखयलें. असो म्हणजे एक असो आसा की हो खेळ असो नवो आसा. काश्मीरांतल्यान आयलो. आतां महाराष्ट्र, गोवा हे राज्यांतले इंडोनेशियाचो खेळ 12व्या शतकांतलो त्या टायमाचो खेळ करून. सो तो एक वेगळ्या पद्दतीचो गोंय इंडियेक 2012 आयलो तेन्ना तो जे जम्मू काश्मीरचे लोक आसले तेमी तो आपल्या कडेन घेतलो. तेजे तेमी पयलीं थंय असोसिएशन केलें, थंय खेळपाक लागले. मागीर हळू तेमी कितें केलें देशांतल्या सगळ्या भागांक तो खेळ गेलो. आतां पयलीं पसरला. आतां तेंचे जे CEO आसा तेंचें म्हणणें अशें की ह्या खेळाक आमी हांगा आतां लोकप्रिय करपाक जाय. आतां मार्शल आर्ट सगळे मार्शल आर्ट्स आसा ते लोकप्रिय आसा. ह्या खेळाक लोकप्रिय करपाक जाय. आनी गोंयान आतां करिना सारके फक्त काही म्हयन्या भितर जर गोल्ड मेडल जिखूंक शकतात जाल्यार गोंयचे भुरगे आनी बरे परफॉर्मन्स फुडें दाखोवंक शकतात हितून. हो पेंचाक सिलेट जो गेम नवोच इंट्रोड्यूस जाला तो म्हणल्यार एक सांस्कृतीक खेळा भशेन तितून सगळे तेजो हेरभाव मिन्स पळयत जाल्यार सांस्कृतीक त्या भशेन आसा. सो नेवोच गेम आसा हो आनी गोंयान भितून बरी कामगिरी केली. त्याच बरोबर जो मॉडर्न पेंटाथलॉन आशिल्लो तो सुद्दां नेवोच इंट्रोड्यूस आसा. कोणी आयकोंक नाशिल्ल्या अशा खेळींनी आमच्या गोंयच्या खेळगड्यांनी भांगरा पदक जिखिल्लें आसा. त्याच बरोबर आतां फुडलो नियाळ जो आसतलो तो म्हटल्यार आयच्यान कांपालाचे जे आमचे स्विमींग पूल आसा थंय स्विमींग स्पर्धेक सुरवात जाली. आनी ही स्विमींग स्पर्धा खूब म्हत्वाची आसा. भारताचे जे स्विमर्स आसात ते पॅरीस ऑलिंपिकाक तयारी करतात. श्रीहरी नटराज, साजन प्रकाश असे बरे बरे हे आसात स्विमर ऑलिंपियन स्विमर्स आयिल्ले आसात.
आयज साजन प्रकाशाक एका हितूंक गोल्ड मेळ्ळें, एका सर्तींक साजन प्रकाश आनी श्रीहरी यांचे भितर सामकी चुरस आसली, तितून श्रीहरी जिखलो आनी बाकीचे आयल्यात हे करून. तितून आयचे गोंयचे म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे गोंयचे जे 17 वर्साचे पिरायेचे जे भुरगीं आसा, 16 वर्साचे संजना प्रभुगांवकर हिणें रुपया पदक जिखलें, सिल्वर मेडल मेळ्ळें. तें 200 मिटरांक पार्टिसिपेट जाल्लें आनी तिणें 2 मिनटां 8 सेकंद 89 सेकंदून सेकंड प्रायज मेळ्ळें. हितून पयलें आयलें तें कर्नाटकाचे दिनिधी म्हणून आसा, तिणें 2 मिनटां 7.32 सेकंद वेळ दिली. आनी वृत्ती अगरवाल जे तेलंगणाचे आसा तेणी 2 मिनटां 9.42 सेकंद वेळ दिली. संजनाचें वैशिश्ट अशें आसा की तें जास्त अशें हेका परफॉर्मन्स आपलो बरो जावचो, आपूण फुडें वचचें म्हणून तें दुबय आसता, दुबय ते प्रॅक्टीस करतात. दुबय तेजी एक्वा स्विमींग अकॅडमी आसा, ते दुबय ल्हानपणासान थंय आसा. तेजी आई आनी तें थंयच रावता हें करून. आनी ज्युनियर लेवलार तेणी भरपूर पदकां जिखल्यात संजनान. पूण हे सिनियर लेवलाक गेल्या वर्सा ते पार्टिसिपेट जाले, ह्या वर्सा पार्टिसिपेट जाले. फायनलीक ताका पावून सुद्दां एक 4थो 5थो असो नंबर मेळ्ळो. पूण तेज्या जिवनांतले ही पयली सिनियर नॅशनल म्हणजे सिनियर लेवलचे नॅशनल करून आनी गोंयांक जाता. आनी घरच्या आमी ग्रावंड असो म्हणटात थंय ताका पयलें सिल्वर मेळ्ळें. ताका लागून तेणी आपली खोशी बरीच व्यक्त केली की आपल्याक खूब हें जालें. ते सांगताले की ताका इंजुरी आसा आनी इंजुरी लागून ताका कंटिन्युअस सुद्दां प्रॅक्टीस करून ताका शक्य जावंक नासलें. ह्या नॅशनल गेम्साचे काही 1-1.5 म्हयनो पयलीं तेणी प्रॅक्टीस सुरू केली. तें दुबयच आसता, तें आनी तेजी आई दुबयच आसता आनी थंय ते प्रॅक्टीस करतात. थंय तेजे एक एक्वा नेशन स्पोर्ट्स अकॅडमी म्हणून आसा आनी थंय ते कंटिन्युअस थंयच प्रॅक्टीस करतात. थंय तेजे स्पेशल कोच आसात, ते सगळे आसात थंय अशें थंय करतात. आनी ते गोंयांक फक्त ते कितें आसा एग्जाम आनी बाकीचे कितें आसा तेन्ना येता. म्हणजे आतां नॅशनल्स आसा, ज्युनियर सिनियर आसा, ते पार्टिसिपेट जाता आनी मागीर परत वयता अशें. म्हळ्यार तेणें अशें कितें तेजी फॅमिलीन ताका तें खेळा साठी व्हांवून घेतलें म्हणटा तशें. आनी ती दुबयची ती एक्वा नेशन स्पोर्ट्स अकॅडमी म्हणून आसा, ती तूं इंडियेचे मॅक्झिमम सगळे प्रॅक्टीस करता. फॅसिलिटी बरी आसात दुबयची फॅसिलिटी, तेजो ताका फायदो जाता हे करून. तशें गोंयांत रावन कितपत शक्य आसा भुरग्यांक की गोंयांत प्रॅक्टीस करून स्विमिंगेन असो मेडल मारतलो म्हणजे गोंयांत रावन? आतां पळय गोंयांत रावन पळोवंक गेले व्हेरी डिफिकल्ट. फाटले कितलेशेच दीस जाले पणजेचो स्विमींग पूल बंद आसा. व्हेरी डिफिकल्ट. कितें सांगता आतां शृंगी बांदेकर हे ह्या वर्साक जे हांगा UP उत्तर प्रदेशाक जे खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स जाले तितून ताका टोटल 5 गोल्ड 4 सिल्वर 9 पदकां मेळ्ळीं. नॅशनलाक तेणी 1 मेडल जिखलें. गेल्या वर्साक गुजराताची 36वी राष्ट्रीय खेळा सर्त जाली तितून ताका 1 ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळी. ही सगळीं ते पदकां तेणी मेळ्ळा ते बेंगलोराक शिकता, ते जैन युनिवर्सिटीक ह्या वर्साक 3ऱ्या वर्साची BCom आसा. ही सगळीं पदकां तेणी बेंगलोराक प्रॅक्टीस करून ते भूषण कुमार म्हणून कोच आसा तेंच्या अंडर करतात. तसो झेवियर डिसोजा म्हणून आसा, तो सुद्दां स्पेशल बेंगलोराक आसता. तेणी सगळे लायफ थंय कोचिंग सगळें तें शिकून बी जालें थंय. मागीर ही भुरगीं जीं आसा कोण बेंगलोराक गेल्यात, कोण दुबय गेल्यात, थंय वचून तेमी प्रगती केली आनी गोंयांक मेडल मेळून दिला. पूण गोंयांक रावन जी भुरगीं आसा ती फायनली सुद्दां आयज आमी जर रिजल्ट जर पळयले जाल्यार गोंयची जी टोटल गोंयची 17 भुरगीं आसात तेतूंतली जी भुरगीं आसा तांकां फायनल सुद्दां वचूंक मेळना, ते तेंचे क्वॉलिफायींग रावंडाकच भायर पडले. सो आमची फॅसिलिटी भायल्यो फॅसिलिटी हितून खूब फरक आसा. आनी गोंयांक रावन आनी कोचीस आसा सगळे ते सगळे गोश्टी आसात. सो गोंयांक रावन तूं म्हणजे आमकां मेडल आमी जिखतले इट इज व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटा तशें आसा. पूण आतां हे जे आयज भांगरा पदक मेळ्ळें ते खंय रावपी? तें मिरामाराचें आसा. हालींच तें LLB कंप्लीट जालें तें VM साळगांवकर लॉ कॉलेजीन. आनी पयलीं ते आतां ते म्हणटा की आपल्याक फुडें ते IPS एग्जाम आपूण दिवपाचें आसा नाजाल्यार आपूण लॉयर म्हणून फुडें वयतलें म्हणटा हें करून म्हणटा सगळें. सो तेणी स्टडी आनी आपलो खेळ हेजे वेवस्थीत हें केलां आनी ताका आपल्या तेज्या आईची खूब मदत जातात. म्हणजे ताका कॅम्पाक ते 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो सुमार तांकां रेजिडेन्शियल कॅम्प आसलो, मागीर ताका सगळी वेवस्था करपाची. सो मॅनेजमेंट पेरंट्सांचो आमी आतां अशें म्हणूंक शकता की भुरगीं मेडल जिखतात तेंचे फाटल्यान तेंचे आवय बापायचे मॅनेजमेंट हे म्हत्वाचें आसा. आतां हें संजना दुबय आसा, तेजी आवय तेजे बरोबर आसा सगळें आमचें हें करून. तलाशा प्रभू पयलें खूब मेडलां मेळ्ळी पूण ताका लागून तेज्या तलाशा प्रभूच्या आईक न्ही आपली जॉब सोडची पडली आनी ती आपल्या चलये वांगडा बेंगलोराकच रावतली. तें बेंगलोर तलाशान सुद्दां ट्रेनींग बेंगलोराक घेतला. बेंगलोराक फॅसिलिटीज खूब बरी आसा. सो पेरंट्साचो सपोर्ट हो जास्त म्हत्वाचो ठरता. तशें आतां हे
पयले जे आमकां भांगरा पदक फावो जाले ते बाबू गांवकर म्हणटा तो चलो आनी हे दुसरे जे हाडले तेका चलयेन हाडले म्हणजे हे करिना शिरोडकर हय म्हटल्यार अशी दोन एक भांगरा पदकां आमकां मेळिल्ली आसा त्याच बरोबर स्विमींगेन सुद्दां गोंयांत रौप्य पदक मारले स्विमींग खरें म्हटल्यार गोंयांत खूब आमच्या उदका कडेन खूब नातें आसा दर्यान आमकां सहजतायेन आमी पेंवपाक शकता पूण खुबशे भुरगे वचना स्विमींग बी आयज म्हणजे स्विमींग ही आवड प्रत्येकाक आसूंक जाय खूब आनी तो व्यायामा खातीर खूब असो बरो मानलो वता आनी सर अजून एक काश्या पदक जे फावो जाले तेच्या बद्दल आयच्यान बांबोळीचे एथलेटीक स्टेडियम आसा थंय एथलेटिक्स खंयचेय जर खेळ जातात ऑलिंपीक एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ तितून एथलेटिक्साक हें म्हत्व खूब आसता एथलेटिक्स हो अशें म्हणटात की सगळे स्पर्धा जातात तेंचो एक आत्म म्हणटात तेका सो आयज जें सुरू जालें पयली इव्हेंट जालो तो एथलेटिक्साचो 500 मिटर रन आनी गोंयचो एकटो अजय कुमार तेणी काश्या पदक जिखलें हितूंक सर्विसीसाचो गुलवीर सिंग म्हणटा ताका भांगरा पदक मेळ्ळें गुजराताचो मुरली कुमार गावी ताका सिल्वर मेळ्ळें आनी अजय कुमार म्हणटा ताका काश्या पदक मेळ्ळें हें एकूण अशें सगळें मेळून पळोवन गोंयचें 27वें पदक ठरलां हें करून आनी ह्या खेळा हेजे स्पर्धेचेर जर लक्ष घातलें जाल्यार आमी आतां मेरेन गोंयांत मेळिल्लीं ही सगळ्यांत जास्त पदकां आसात 2011 सालांत जर झारखंडाक जी स्पर्धा जाल्ली तेन्ना आमकां 5 भांगरा सयत 16 पदकां मेळिल्लीं आतां आमकां 2 भांगरा सयत 27 पदकां जाल्यात म्हळ्यार आतां आजुनूय मेळपाक शकता आमकां सेपेक टॅक्रो आसा आमचो खेळ स्क्वेअर मार्शल आर्ट्स आसा बॉक्सिंग आसात फुटबॉलांक आतां आयज लागोपाक सेगीत दुसरी कोलवा बीच फुटबॉल चल्ला सेगीत दुसरी मॅच जिखली आमी पंजाबाक 19 5 गोलान हरयलो सो ते सेमी फायनली पावला म्हळ्यार एक मेडल एश्युअर जालें म्हळ्यार बाकीच्या गेमींनी मेडलां आसा म्हळ्यार जर गोंयान घरच्या ग्रावंडार एक 50 सुद्दां टोटल मेडल मेळ्ळे त्या गोंयच्या जे स्पोर्ट्स हिस्ट्री आसा म्हणजे खेळा इतिहास तितून ते एक भांगराच्या अक्षरान बरयलें वतलें ही कामगिरी म्हणटा तशी आसा तशेंच यजमान आसतना महाराष्ट्रान सुद्दां खूब मेडलां मेळिल्लीं तशेंच गोंय हें यजमान नॅशनलाचें आसतना निश्चित गोवा बरी प्रायजां जिखतलो अशी आशा आसा सर आनीक कितें नियाळ हेच्या बद्दल दुसरो आसा की फाल्यांच्यान आमचो जो राज्य खेळ म्हणटात फुटबॉल त्या फुटबॉलाक फाल्यांच्यान सुरवात जाता आनी गोंयांत केन्नाच भांगरा पदक ह्या खेळाच्या इतिहासांत जिखूंक ना जास्तीत जास्त रुपया पदक जिखला आमी म्हणटा ते आनी लास्ट टायम जे आमकां पदक मेळिल्लें तें काश्या पदक तें आमकां 2011 सालां मेळ्ळां सो 2011 2015 आमी सेमी फायनलीक हारले ब्रॉन्झ मेडलाचे मॅचीक आमकां महाराष्ट्रान हरयलो 2022 ची गुजरात जाल्ली आमी क्वॉलिफाय जावंक नासले फुटबॉलाक आतां यजमान ह्या नंतर आमी क्वॉलिफाय जाला सो ह्या लोकांचो लक्ष आसतलो कित्याक गोंय हो आमचो राज्य खेळ फुटबॉलाचो सो फुटबॉल हो गोंयाचो राज्य खेळ आनी तितूंत कितें परफॉर्मन्स जाता आनी गोंयाचे अशें म्हणटात की फाटीं पयर पंतप्रधानान उद्घाटन करतना सांगलें की फुटबॉलाक लागून गोंय वळखलें वता म्हणटा सो सगळ्यांचें लक्ष गोंयाचें आनी फाल्यांच्यान गोंयची हें सुरू जाता गोंयाच्या हितून ग्रुपांक गोवा ए ग्रुपां आसा तितून गोंयच्या हितूंक सर्विसीस कर्नाटक आनी पंजाब हे सगळे पंगड आसा हे बळिश्ट पंगड आसात आनी आदले विनर्स आसात सो हितूंक गोंयांक अशें आसा की सादी सुद्दां चूक न्ही मातशी कठीण थारतली पूण दुसरे कडेन हालींच जाल्ली संतोश ट्रॉफी क्वॉलिफायींग रावंड तितून गोंयान ए ग्रुपाची मॅचीस टॉप जावन ते मेन रावंडाक गेले पूण आतां नुकसान अशें आसा की गोंयचे की 10 प्लेयर आसले ते भायर सरले कारण चर्चिल ब्रदर्स आय लीग स्पर्धेंत खेळटा आनी धेंपो स्पोर्ट्स क्लब आनी स्पोर्टिंग क्लब द गोवा हे 3rd डिविजन आय लीग खेळटा मागीर तेंचे जे प्लेयर ते हितूंक आमच्या नॅशनल गेम्सीचे आसले तांकां भायर होते म्हणजे सगळे नवे भुरगे आसात सो हे नवे भुरगे जे बळिश्ट पंगडा हांगा कशे खेळटले आनी कसो परफॉर्मन्स दितलो हेंचेर डिपेंड आहे एक सुद्दां मॅच जर हारले जाल्यार मेडल्स खूब कमी जातले अशें प्रश्नाचिन्न आसा मातशें सुद्दां कितें वयर सकयल जालें जाल्यार फुटबॉल हे हय आनीक सर कितें सर आयच्या राष्ट्रीय खेळा निमतान जे किशोर सरान बऱ्या पैकी रिपोर्ट दिलो तर असोच फाल्यां सुद्दां आमी तुमच्या बरोबर हो राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या नियाळांचो रिपोर्ट घेवन येतले त्या खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.